नमस्कार. हा उदय साळकर, थिवी मतदारसंघातील ब्लॉक प्रेसिडेंट काँग्रेस पार्टीचो. आज म्हाका मिडियाचेर येवचें पडलें कारण पेट्रोल आनी डिझल. सध्या पेट्रोल आनी डिझल ह्याचो भाव भरपूर वाडलेलो आसा आनी सगळे लोक सुशेगाद आसा. गव्हर्नमेंटूय सुशेगाद आसा. हांव गव्हर्नमेंटा कडेन मागता सध्या हे पेट्रोल जे वाडलेले आसात ते एक स्टेबल करचे. सध्या कोरोना-19 पॅन्डेमीक चल्लेले आसा आनी बशी हे व्हेकल असे कांयच नसता. लोकांक 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर हे नेसेसरी आसा, लक्झरियस न्ही. आनी जे डेली वयतात येतात तेंचे पयशे सगळे अर्धे पयशे जवळ जवळ पेमेंटातले पेट्रोलाकूच वयता. म्हणून हांव गव्हर्नमेंटा कडेन मागता तुमी जे वॅट वाडयल्ले आसा 27% आनी 23% डिझलाचेर ते कमी करचे आनी लोकांक दिलासो दिवचो. जवळ जवळ गेली 7 वर्सां पयलीं जेन्ना काँग्रेस सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक आसली तेन्ना 54 रुपया पर लिटर असले पेट्रोल आनी ह्या 7 वर्सांक जवळ जवळ 100चेर येवन टेकले. आनी गव्हर्नमेंट सुशेगाद आसा, लोकूय सुशेगाद आसा. गव्हर्नमेंटान जाग घेवची लोकां कडली आनी जाता तितको उपाय करचो आनी पेट्रोलाचेर दाम कमी करचे.